स्वतःचेर गुळी मारून मेरशेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकान केली आत्महत्या. हे पाऊल उबारपाक विल्सन गुदिनो आणि ताहीर जबाबदार. व्हॉट्सएपावेल्या पोस्टात म्हटला प्रकाशान. उल्लेख केल्लो विल्सन आसूं येता माविन गुदिनोचो भाव. घरात बेगोबेग अटक मागला गोवा फॉरवर्डान. ऐन वेळार फाटी घेतली एनआरसीच्या विरोधात दिल्ले रॅलीची परवानगी. शेनवारा म्हापशेच्या टॅक्सी स्टँडार जावपाची असली सभा. रॅली काढली जाल्यार जातलो खंय कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न. पालिकेन दिला रजाव. सरकाराकडेन करात कोंकणीतल्यान पत्र व्यवहार. आम्ही तितले कोंकणीतल्यानच जापो. गोवा युवा महोत्सवातल्यान मुख्यमंत्र्यान केले आवाहन. मडगांवां 25वे युवा महोत्सवाक आरंभ. येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. मेरशेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकान स्वताचेरच गुळी मारून आत्महत्या केली. ही बातमी आयकून पुराय गोंय हाल्लें. शुक्रारा सकाळची ही घडणूक. विल्सन गुदिनो आणि कोणे तरी ताहीर नावाच्या मनशाक लागून हे पावल घालता असो पोस्ट तेणें प्रकाश नायक यूथ ग्रुप ह्या व्हॉट्सएप ग्रुपाचेर घातलेलो. हो गुदिनो भाजपाचो मंत्री माविन गुदिनोचो भाव विल्सन तर न्हू हेची चवकशी जावची अशें गोवा फॉरवर्डान मागला. विल्सन आणि ताहीर दोगांक बेगोबेग अटक करात अशें तेंच्यांनी मागला. प्रकाश नायकान फाटले खेपे मोगोपाचे तिकिटीचेर विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली. तो बांदकाम व्यवसाय आसलो. मरचे आदीं ताणें आपल्या व्हॉट्सएप ग्रुपार विल्सन गुदिनो आणि ताहीर ह्या दोगांची नांवां घेतिल्ली. आपल्या मरणाक ह्या दोगांकय जबाबदार धरचे अशें म्हणिल्लें. हे दोगूय जाण जमिनी वेव्हाराच्या प्रकरणात आपल्याक त्रास दिताले अशें ताणें बरयलां. पळयात. I was informed that ex-sarpanch of Mrs. Prakash Naik was brought dead to the casualty. I have gone to the casualty also. And the doctor said he was brought dead. Now his body is shifted to the mortuary for post-mortem and further inquiry. I spoke to PI also, and I'm visiting the place where the incident has taken place right now. Thank you, sir. आज सकाळी फुडें फोन येयलो म्हाका एका फ्रेंडाचो की प्रकाशान अशें केलां म्हणून. खरें जावपा खातीर हांव आतां घरा कडेन गेल्लो. पळयलो जाल्यार मेडिकलान व्हेल्लो ताका. मेडिकलांच्यान कॅज्युलिटीन गेलो. कॅज्युलिटीन पळय जाल्यार मडचेन हाडला ताका आनी ऑलरेडी सोंपलो आहलो. तेन्ना आतां आमी रावल्या पोस्टमॉर्टमाची रिपोर्ट घेवपाक. सुसायड करता आसतना घरा कडेन कोण नासलो. ती पुजा करपाक सकाळी फुडें भायर सरलेली जाय सकरा सासरीच्या देवळान. तो एकटाच आसलो घरा कडेन. मागीर तेणें कोणाक तरी कॉल केल्लो दिसता पूण सुसायड करता अशें म्हणून चर्चा चलता. मागीर ताका मेडिकलान हाडला लोकांनी. पळय जाल्यार मेडिकलान हें जालें. ऑलमोस्ट केन्ना सकाळी केन्ना सकाळी 10 सुमार ऑलमोस्ट 10. Prakash Naik was a sarpanch and my good friend. He is a loss to me. He is a loss to his family, and he is a loss to the Mercedes people. I condole his death, and my deep sympathies to the members of the family that they may take this and support wholeheartedly that they require this moment. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशें गोवा फॉरवर्डान मागलां. प्रकाश नायकान आपल्या पोस्टात उल्लेख केल्लो विल्सन हो पंचायत मंत्री माविन गुदिनोचो भाव काय कितें हें पुलिसांनी तपासचें अशें गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन मागलां. आनी हो जर तोच विल्सन आसत जाल्यार निपक्षपणान तेची चवकशी जावची अशें तो म्हणटा. पळयात. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमच्या अध्यक्षाच्या मार्फत अध्यक्ष मागता आनी आमी मागतात की हाजेर इम्पार्शल आनी ट्रान्सपरंट प्रोब जावपाची गरज आसा. IGP जसपाल सिंग, नॉर्थाचे SP उत्कृष्ट प्रसून हांकां आमी उलो मारतात. तुमी एक सक्षम ऑफिसर जावन आसात. तुमी केन्नाच कोणाच्या प्रेशराक बळी पडपाचे नात अशें तुमी ऑफिसर आसात. जाल्यार हाजेर दुधाचें दूद आनी हिंदीन म्हणा दूध का दूध और पानी का पानी च्या हातून हे बाबतीन जावंक जाय. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात की मुख्यमंत्र्यान हातून कोणाक शिल्ड करचें न्ही. मुख्यमंत्र्याचें कामूय हातून मातशें इजी जावंक येता. ताका जर कॅबिनेट रिशफल बी करपाचें आहा जाल्यार ही ताका सुवर्ण संदी आहा कोणाक उडोवंक जाय जाल्यार सुद्दां. कारण प्रोब जर इम्पार्शल जातलो जाल्यार म्हाका दिसता
थंय मोविनाकूय नैतीक अधिकार ना, मोरल रायट ना रावपाक, कारण ताच्या भावाचें नांव आयिल्लें आसा म्हणून. फाल्यां म्हणटलें नाल्यार की मंत्र्यान प्रेशर घालून प्रोब बंद केलो किंवा प्रोबाची दिशा वेगळी बदलली म्हणून. अरेस्ट एटलीस्ट डिटेन करून करपाक जाय आशिल्लें म्हणून तुमकां म्हणटा तेन्ना मंत्र्याच्या भावाचें नांव हातून आयलां, विल्सन गुदिनो. आतां हो कोण विल्सन गुदिनो पुलिसांनी चवकशी करपाची गरज आसा. IGP जो जसपाल सिंग आहा तो एक अपरायट ऑफिसर, नॉर्थ SP जो उत्कृश्ट आसा इज अ अपरायट ऑफिसर. So we demand from that they should not fall under any political pressure in this matter, because this is a matter of a suicide by a elected representative elected by the people of his village. And wherein he clearly says in his WhatsApp message saying that I am being blackmailed and cheated, and he names both of them. मेर्शेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी. CAA, NRC आणि NPRक विरोध करपा खातीर म्हापशां शेनवारा जावपा आशिल्ली सभा रद्द जाल्या. म्हापशेच्या टॅक्सी स्टँडार ही रॅली जावपाची आसली. पुलिसांनी आणि पालिकेने परवानगी दिल्ली, पूण कायदो आणि सुवेवस्थेचे कारण दिवन म्हापसा पालिकेन रॅलीक दिल्ली परवानगी अचानक फाटी घेतली. म्हापशेकार आणि सहयोग ह्या NGOन मिळून सुधारित नागरिकत्व कायदो, नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंदणी आणि राष्ट्रीय जनगणनेक विरोध करपा खातीर शेनवारा 18 जानेवारीक म्हापशां रॅली काडपाचें थारायल्लें. भारतभर CAA, NRC आणि NPRच्या विरोधात निषेध सभा जावंक लागल्यात. ताचोच वांटो म्हणून हे रॅलीचें आयोजन केल्लें. आदी हे रॅलीक म्हापसा नगरपालिका आणि म्हापशीच्या पुलिसांनी परवानगी दिल्ली, पूण कांय संघटनांनी हरकत घेतल्या उपरांत पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान निमण्या खिणाक परवानगी फाटी घेतली. पळयात आयोजकांचें म्हणणें. म्हाका 3 सुमार कॉल येयलो फ्रॉम म्युन्सिपालिटी आनी ते म्हणले की रिवोक करता. सो आयज शुक्रार जाता, हांव नमाजाक आसलो आनी जेन्ना हांव म्युन्सिपालिटी तांकां सांगला सुद्दां की पावता म्हणून, हांकां कसली अर्जन्सी आसली म्हाका खबर ना. म्हाका नोटीस सर्व करिनासतना घरा व्हरोन म्हाका पेस्ट केलें, पेस्ट करून येयला आनी मागीर हांव म्युन्सिपालिटीन गेला तेन्ना म्हाका दुसरी कॉपी दिला आनी चेअरपर्सनाक सुद्दां आमी डिस्कस केलें. डिस्कस करून ताका शिवक सुद्दां सांगलें, शिवक तुवें आमकां जो ऑर्डर तुवें रिवोक केला ऑन वोट ग्रावंड. तो म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर आनी 2 खंयचे संघटना आहा तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडला. सो हांवें म्हणलें कितें, संघटनांनी ऑब्जेक्शन हाडला न्हू तर तूं आमकां एक फेर हियरींग तर दी न्हू. आतां इतले दीस आमी प्रिपेरेशन करता आमचे मिटिंगेक, इतलो खर्च केला, इतले लोकां भितर अवेरनेस केला. वयल्यान शिवन म्हाज्या कडल्यान अंडरटेकींग सुद्दां हांवें म्युन्सिपालिटीक दिला, अंडरटेकींग सेईंग दॅट एंटी कांय जावचें ना म्हणून. हांवें अंडरटेकींग दिवन सुद्दां हे म्हाजी ऑर्डर रिवोक केली आनी दॅट टू लास्ट मुवमेंट विदावट एनी हियरींग कांय नासतना. हेजो निशेध करता. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. राजभाषेची अंमलबजावणी जावंक जाय जाल्यार लोकांनी सरकारा कडेन कोंकणींतल्यान पत्रव्यवहार करचो. आमी कोंकणींतल्यान जापो दितात. हें उतर दिलां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. 25व्या गोवा युवा महोत्सवाचे उक्तावण करतकीर उलयतना तेणें राजभास संचालनालयाक पूर्णवेळ संचालक दिवपाची घोशणा केल्या. त्या नरेंतल्यान म्हजो फाटल्या वर्साचो करंट मडगांवां सुरू जाल्लो 25वा युवा महोत्सव ह्या वर्सा 3 दीस जातलो. शुक्रारा सकाळी जाल्लो उक्तावण सुवाळो 7चे परस मातसो वेगळो जालो. आदल्या मुखेल संयोजकांनी महोत्सवाची मशाल माटवात हाडली. आदल्या कार्याध्यक्षांनी मिरवणूक काडून ह्या वर्साचो कार्याध्यक्ष वल्लभ बर्वेक माचयेर हाडलो. ह्या वर्सा सावन नवी आनी व्हडली ट्रॉफी दिवपाचें केलां आनी आदल्या कार्याध्यक्षांनी युवा उर्बा पुरस्कार ह्या वर्सा सावन सुरू केला. पयलो पुरस्कार भेटयलो अष्टताशी कलाकार आनी उद्योजक सुचिता नार्वेकाराक. मनोहर पर्रीकार नगरीत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक प्रवीण काडले, मडगांवची नगराध्यक्ष पुजा नायक, येवकाराध्यक्ष पल्लवी धेंपो, कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष चेतन आचार्य आनी रवींद्र भवनाचो विदेश नायक हजर आसले. पण तुम्ही जर पळयशात 2012 पासून खऱ्या पद्दतीत राज्य भाषा संचालनालयाक न्याय जर दिवपाचें कोणी काम केलें आसात जाल्यार ज्यांचे तुम्ही माचयेक नांव दिला ते स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर
हांच्यानीच खरें त्या राज्य भाशा संचालनालयाक न्याय दिवपाचें काम केल्लें आसा. तेद्या वेळार तेच्यांनी पूर्ण वेळ संचालक दिलो. आतांय जरी पूर्ण वेळ नासलो आसता थोड्याच दिसा भितर त्या राज्य भाशा संचालनालया खातीर पूर्ण वेळ संचालक जो मेळटलो तो पुराय मागीर कोंकणी आसूं मराठी आसूं ज्यो आमी भाशा आमच्या गोंयांत आसात त्या भाशा खातीर न्याय दिवपाचें काम जें आसा हें त्या राज्य भाशा संचालनालयान मेळटलें. महोत्सवाचे 25वे वर्स देखून ताका एक व्हड इतिहासीक म्हत्व आसा. तेच खातीर ह्या वर्सा हो 3 दिसांचो उत्सव आयोजीत केला. 25 वर्सां पयलीं हो महोत्सव ज्या मडगांव शारांत सुरू जाला थंयच परतून एक फावट तो जाता ही भोवच खोशयेची आनी अभिमानाची गजाल. मडगांवान तो जाव पळयार म्हजे खातीर म्हज्या कुळाच्या घराची आयल्या भशेन. देखून म्हज्या कुळाच्या मडगांवांत हांव आयज तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हो खरो तरणाटाचो उत्सव आनी हो खरो राज्य महोत्सव. म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान ह्या गजालीची दखल घेवपाक जाय आनी हो राज्य महोत्सव म्हणून ताका जाहीर करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी म्हज्या बरोबरच्या सगळ्या वांगड्याकय दिसता. युवा महोत्सव म्हटल्यार तरणाट्यांचो सृजन उत्सव. देखून तरणाटी उर्जा ह्या महोत्सवाची वाटच पळयत आसता. आनी एकदा काय माची मेळ्ळी काय लागतात धुमशणां काणपाक. पळयात ते भार हाडपी खीण. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हादय अभयारण्य वाठारांतल्या वागांक मारपाच्या गुन्यांवा खाला अटक केल्ल्या 5 धनगरांक जामीन मेळ्ळा. पूण फुडले 10 दीस चवकशी अधिकाऱ्या मुखार तांकां हजेरी लावची पडटली हे अटीचेर. पळयात पुराय खबर. 70त वागांक वीख घालून मारल्याचे बातमेन गोंयभर खवदळ जाल्लो. उपरांत कळ्ळें आपली जनावरां खावन उडयतात म्हण 70तले रिव्यां ह्या रानवाठारांत रावपी धनगरांनीच वागांक मारले. ही घडणूक उक्ताडार येतकच धनगरांनी आपणेच वागांक मारिल्ल्याचे कबूल केल्ल्यान तांकां अटकय जाल्ली. पूण ह्या 5 जाणांक कांय अटींचेर शुक्रारा जामीन मेळ्ळो. आनी ते आमचे 5 जाण धनगर बांदव हितूर आसले. सगळ्यात पयलीं हांव माननीय कोर्टाचे निर्णयाचें स्वागत करता आनी खात्री आसली शेवटी सत्यमेव जयते ही आसा त्या प्रमाणे आर्ग्युमेंट आमच्या वकिलान केलो आनी त्या प्रमाणे माननीय कोर्टान तांकां बेल ग्रांट केल्लो आसा. त्यांचे ऑब्जेक्शन असले ते टेम्परिंग ऑफ एविडन्स आनी विटनेसांक आपल्या इन्फ्लुएन्स करीत अशें तेजेर टेम्परिंग ऑफ एविडन्स खंय सारकें कांयच ना. कारण त्यांची जी बॉडी आसली ती बॉडी सगळे बॉडी तेंच्यांनी डिस्पोज केले आनी तांकां जो एविडन्स आसलो तो ऑलरेडी धाडला हैदराबाद आनी डेहराडून. त्या खातीर तांकां ह्या आमच्या एप्लिकंटाची किंवा एकुजाची अजिबात गरज नासली अशें आमी आर्ग्युमेंट केलें. त्याच बरोबर तेंची जी फॅमिलीचे कंडिशन्स आहा सामकी पुअर आसली. घरांत तेंच्या कोण नासलो, घरा मेल पर्सन कोण नासली, सगळीं आहा ती बायलां आसली आनी तेंचो दुदाचो वेवसाय आसल्या कारणान गोरवांचे सुद्दां सगळ्याचे हाल जाल्ले. आनी तेंची एक जाणटेली आसली ती बेड रिडन आसली आनी तसो आनी जी तेंचे 6 फिमेल्स आसली घरा कडेन जे आसले ती सगळीं इन शॉक आसली. तांकां दोतोरान गजानन नायक आमचे CSC गोंयचे हेल्थ ऑफिसर तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिल्लो की जी जाणटेली आहा ती बेड रिडन आहा, तिजी ब्लड शुगर मॉनिटर करपाक जाय, तिका ब्लड प्रेशर आहा आनी कॉन्स्टंटली सी रिक्वायर्स हॉस्पिटलायजेशन. परंतु घरांत कोण नसल्या कारणान तिका हॉस्पिटलान सुद्दां एडमीट करपाक जमलें ना आनी आतां हांकां हे सुटल्या कारणान म्हाका खोशी जाता आनी तेंच्या घरांतले जे सगळे वातावरण आहा तें परत एकदां नॉर्मल जातलें आनी जी जाणटेली आमची आसा ती उठून बसतली आनी तिका आमी हॉस्पिटलाक एडमीट करतली. Tiger killing case, the accused were produced. They asked for extension of remand. They filed bail. Basically, investigation is proceeding in a proper direction. Except we oppose the bail, saying that we require the clause which are still missing. But court has imposed conditions that they will report to the investigating officer for 10 days
between 10 to 5 p.m. and investigation can be completed by the investigator. On this condition, the bail has been granted. सत्तरींतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. शेत जमीन बागायत आणि सेटलमेंट प्लॉट विकपाक न दिवपा फाटल्यान RDA मंत्र्याचो कितें प्लॅन आसा काय? परवरेचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन प्रश्न विचारला. मायकल हो भाजपाच्या मंत्रिमंडळात आसा, ही गजाल तेणें विसरपाक जायना अशें रोहन म्हणटा. तो जर स्वताच विधेयक तयार करपाक शकता जाल्यार तेका हेचेर एकमत कित्याक जाय पडटा अशें रोहनाचें म्हणणें. खंवटे ताच्याकय मुखार वचून म्हणटा, शेत जमीन ही फकत शेतकारांची, देखून ती आनीक कोणाक विकी नासतना एका शेतकारान ती दुसऱ्या शेतकाराक विकची. गोंयच्यो शेत जमनी वांटोवपाक जाय जाल्यार हो एकूच मार्ग आसा. गोंया भायल्या मनशाक शेत जमनी विकच्यो न्हय हे मंत्री मायकल लोबोन केल्ल्या वक्तव्याचे फाटभुंयेर खंवटे उलयतालो. आपूण मंत्री मंडळात आसतना ह्या बिलाचेर चर्चा जाल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. Michael Lobo has to first recollect and understand that he is no longer in the outside the ruling. He is in the ruling and he is the government. And if he is the government, he is the lawmaker. And if he is the lawmaker, all he has to do is use his good office as he uses for other things to ensure that the bill which I had introduced takes introduction in this assembly session. एक bill आशिल्ले is ban of sale of agricultural land to non-agriculturist. म्हणजे जी शेतकरीची जमीन शेतीची आसा ती शेतकऱ्याकूच विकूंक मेळटा शेती खातीर is what we were talking about. That bill was supposed to be introduced, debated, and on that bill we were supposed to come with a consensus with the whole house coming with a thought so that that bill takes a shape where समज स्पेशल स्टेटस आमकां मेळपाची गजाल जी पयलीं सगळे सरकार उलयताले ते जायना जर तितले पर्यंत बॅन ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लँड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट समज आयलें जाल्यार एक आमकां सुरवात मेळटा गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक. आणि हे कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग बिल वॉज सो नायसली डिझायन्ड दॅट दीस बिल वॉज सपोज टू टेक केअर ऑफ लँड्स वीच आर फेलो. जी शेती पडीक आसा ती शेती जावची ताज्या खातीर कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग घेतिल्लें. खंय नाल्यार खंय ओनराक टॅनंटाक एक भंय आसता आपलें लँड वतलें म्हणून कोणाक दिलें करपाक कॉन्ट्रॅक्च्युअल. ताजे खातीर तातूंतय वी हॅड टेकन केअर दॅट द ओनरशीप रायट्स रिमेन विथ द ओनर्स अँड दीस इज प्युअरली अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल agreement for starting farming in areas which are fallow. But this will help a long bit for contractual farming. And the ban of sale of agricultural land to non-agriculturist island, this will help us in protecting the lands for posterity. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. सत्तरीच्या रान वाठारात रावपी लोकांक मालकी हक्क मेळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तशें उतर दिल्ल्याचे सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेन मिडियाक सांगलां. विधानसभेत कायदो पास करून सत्तरींतल्या रान वाठारात रावतल्यांच्या जमिनींचो आनी घरांचो प्रश्न शासना खातीर सोडयतलो अशें आश्वासन खंय तांकां मुख्यमंत्र्यान दिलां. सत्तरींतल्या राना वाठारात रावपी लोक आनी राना अधिकाऱ्यांचो संघर्श कितलेशेच तेंपासावन चालू आसा. कांय वर्सां आदीं जाल्ले एके घडणुकेंत 4 जाणांचेर केशी जाल्ल्यो. त्यो केशी फाटीं घेवच्यो तशेंच भुमिपुत्रांक तेंच्या जमिनींचो ताबो दिवचो ह्यो मागणी घेवन शुक्रारा सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेन निशेध धरणे धरलेले. मुख्यमंत्र्यान तेंची भेट घेवन तांकां आपल्याक निवेदन भेटोवपाक सांगलां. कायदो हातात घेवं नाका अशें सांगतना थळाव्या आमदारांक बरोबर घेवन उपाय काडटलो अशें ह्या लोकांक तेणें मिडिया मुखार सांगलें. पळयात सत्तरीच्या भुमिपुत्रांच्यो मागण्यो आनी मुख्यमंत्र्यान येवन दिल्लें उतर. आणि आमच्यो जमनी आमच्या नांवार ना, सगळ्यो फॉरेस्टाचे हें करपा सिस्टमांत येयल्ले सरकार आज मालक जाले आनी आमचो भुमिपुत्र हांगा मालक ना. हेजेर आमी आवाज उठोवपाचो केलो. तुमकां धनगर बांदवांक आमच्या जमनीच्या बद्दल आमच्यो केशी घातलेल्यो आसा. त्या केशीच्या बद्दल हांगा आमचे ही जनता सगळी भुमिपुत्र जनता ती तांकां कित्याक आमचेर चौगांचेरच कित्याक केशी घातल्या की आज टोटल आज आमच्या सगळ्या सत्तरीच्या बांदवांचे तेंच्यांनी केशी घालच्यो ह्या खातीर लोक आमची ही सगळी जनता जमलेली आसा. मुख्यमंत्री हांगा येवन येयलो, आमी तेज्या केन्नाच विरोधान ना आनी मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आमचो येवन आमच्या भुमिपुत्राची दखल घेतली. हांव ताका धन्यवाद म्हणटा आनी तेजें अभिनंदन आनी म्हाका हांव लोकांक म्हाज्या भुमिपुत्रांक हांव आश्वासन दितां की तेणी आमकां एक निवेदन दिवन सांगलां आपूण तो एसामनेत कायदो पास करता आणि तुमची मालकी हक्क तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो. इतले तुम्ही आपल्याचेर विश्वास दवरात. वायल्ड लायफ सेंच्युरी जाली
हेजो अर्थ तुमचेर अन्याय जातलो असो न्ही. तुमच्या जमनीचो विशय आसतलो, तुमच्या घरांचो विशय आसतलो किंवा तुमचे बाकी सगळे विशय आसतले. हे सगळे विशय सोडोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे ज्या पद्दतीचें सोल्युशन काडपाक मेळटलो, आमचो स्थानीक हांगा आसता आमदार मंत्री आसा किंवा आमचो काणकोण आसतले किंवा बाकी सगळे कडेन आसतले, सगळे जाण जेका जेका वायल्ड लायफ सँच्युरी लागता तेका बरोबर घेवन तुमचे विशय सुट्टले. सत्तरींतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. कवळे खडपाबांद रस्तो 2 दिसां भितर उक्तो करात, नाजाल्यार आंदोलन करतले. मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार आनी कवळेच्या सरपंचान फोंडे पालिकेक शिटकायला. पालिकेन शुक्रारा कवळे खडपाबांद रस्त्यार चर मारून तो येरादारे खातीर बंद दवरलेलो. कवळे खडपाबांद रस्त्याची जमीन सरकारान 1989 ताब्यात घेतलेली. तशेंच हो रस्तो लोकां खातीर उक्तो दवरपाचो निर्णय त्या वेळार घेतलेलो. हे विशींचे डॉक्युमेंट सुदिनान दाखयले. सरकारान रस्त्या खातीर ताब्यात घेतलेले हे जमनीचेर कितल्याशाच जाणांनी अतिक्रमण केला. हे खातीर ताणें पालिकेक जबाबदार धरला. फोंडे पालिकेच्या ओडिपीत येवपी ह्या रस्त्याचेर SGPDA कशें कितें दुर्लक्ष करूं शकता असोय ताचो प्रस्न. ह्या रस्त्या सकयल्ल्यान अंडरपास व्हरपाचो सरकाराचो बेत आसलेलो अशें ताचें म्हणणें. हांगा इन फ्युचर आमी अंडरपास घेतिल्लो आसा, म्हणजे जे कवळेच्यान लोक येतले ते पोंच्यान अंडरपास वचून येतले आनी त्या शिवाय खडपाबांदा वयले वतले ते डायरेक्ट हायवेचेर वतले. म्हणजे जांकां कोणा मडगांव पणजी वचपाक जाय तांणी वयर चडपाचें आनी वचपाचें असो प्रोविजन आमी हेचे मुखार केल्लें आसा हांगा. तें प्रोविजन आतां ह्या गव्हर्मेंटा लागून जालें ना, नाजाल्यार तें प्रोविजन आतांच जातलें आशिल्लें. कारण ह्या गव्हर्मेंटांतलें खंयचेंय काम मुखार वचपाचें कशें वता हें तुमकां हांवें सांगपाची गरज ना. पूण हांगा ऑलरेडी प्रोविजन केलां आमी. हो रस्तो करून दिल्लो आनी आज हे कोण कित्याक रस्त्या लागून करतात, खड्डे मारतात हेजो आमी निश्चय करता. तेच बरोबर आमचे कवळे जे रिक्षावाले स्टँड आसा, मोटरसायकलचे पायलट आसा, आमच्यो गाडयो आसा, ते सगळे लोक हे सायडीच्यान बस स्टँडाचेर वतात. तांकां सामकें 1-2 किलोमिटर हो रोड कमी पडटा पावपाक. ते कवळेच्यान 2 कामां कडल्यान येत जाल्यार तांकां जवळ जवळ 2 किलोमिटर एक्स्ट्रा पडटा. म्हणजे भाडेकाराक पावपाक जर जाय जाल्यार हो रोड 2 किलोमिटर तांकां कमी पडटा. हे हितूंतल्यान हे रोड वापरता. हे कोणेच हांगा कायदो हातीन घेवचो न्ही. त्याच पद्दतीन PWD तेचेर बेगींतले बेगीन लक्ष घालचें आनी हो रोड हे 2 दिसां भितर क्लियर करून दिवचो अशें. नाल्यार आमी मोठे करपाचो प्लॅनिंग आमचो आसा आनी आमी स्वता करतले. हे विशीं फोंडेच्या नगराध्यक्षाक विचारल्यार तो सांगता हो रस्तो फोंडेच्या उदरगतीच्या आराखड्यात आस्पावन घेवंक ना. आणि ती सबवे जर काढलेली जायत जाल्यार हो रस्तो बंद करपाचो प्रश्न ना. कित्याक आज थंय दिसाक 3 ते 4 ते 5 एक्सिडेंट जाता कंटिन्युअसली. कारण थंय ताका स्पीड ब्रेकर ना वयर त्या रस्त्याक आनी हांगच्यान वयता आसतना विज्युअल जो लोकांचो आसा ते वटेन गाडी येता पळोवपाक तांकां तें रोड ब्लॉक आसा. आनी त्या कारणां खातीर थंयचे रेजिडंट्स जे आमचे फ्रेंड्स कॉलनीचे रेजिडंट्स आसा तेंची सगळ्यांची मागणी आशिल्ली. फोंडा नगरपालिकेचे तशें रेजोल्युशन पास करून घेतलें की तो रस्तो आसा तो डेंजरस आसा आनी तो थंय फ्लायओव्हर नासल्या कारणान थंय बंद करचो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आदींच दुकळ आनी तेतून 13वो म्हयनो ही म्हण सगळ्यांकच खबर आसतली. तशेंच कितेंशें घडलें. वाहन चालकान नंबर प्लेट नासलेली कार कळंगूटच्या मुख्य जंक्शना मुखावयल्या हॉटेलार व्हरून ठोकली. शुक्रारा फांतोडेर 4 सुमार हो अपघात जालो. अपघाता उपरांत ड्रायव्हरान कार थंयच सोडून फुज्ज्यो काडल्यो. मजेची गजाल म्हटल्यार रेस्टॉरंटात व्हरून मोकलेले हे कारीक नंबर प्लेटच ना. तेतूंत बरी गजाल म्हटल्यार ह्या अपघातात कोणाकूच मार लागूंक ना. पळय नंबर प्लेटूय काडून गेल्या. पळय नंबर प्लेट काडल्या आनी हे पळय रेस्टॉरंटाचो फार करून उडयला. पळय अरे हांगा तर कोण बसलोलो हो पळय हो ओनर तो हांगा बसलोलो आनी तो मेलोलो जाल्यार कितें जातलें आसलें रे. केन्ना मारल्या रे गाडी? सकाळीं 4 ही. आनी गाडयेन कॉन्डॉम आनी कितें पिठो आहलो ही कसलो ड्रग्स कितें मेवल्या ही आनी कॉन्डॉम आहले आनी 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 सुरी आहली म्हणटा. आतां सुरी ड्रग्स आनी कॉन्डॉम घेवन हो खूंय वयतालो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट
फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.